पुराय जगात गणपती बाप्पाचे भक्त आसात। संकटाच्या वेळार धावपी आणि पावपी असो गणपती बाप्पा म्हणून सगळ्यांची श्रद्धा आणि भक्ती। कसल्याय बऱ्या कार्याची सुरुवात जाता ती गणपती खोरावनच। संवसारभर गणपती बाप्पांच्यो विंगड विंगड धातूंच्यो मूर्त्यो उपलब्ध आसात। लोटलेच्या बिग फुटाचे धनी महेंद्र आल्वारीस हाणी बाप्पांच्या मूर्त्यांचे आगळे वेगळे संकलन केला। पळयात या मूर्त्यांची एक खास झलक। 2006 वर्सा सावन ताणी या मूर्त्यांचे संकलनाक सुरुवात केली। तांकां खंयच्याय कार्यावळीक जेन्ना परीक्षक म्हणून आमंत्रित करताले तेन्ना मोगाच्या भेटीच्या रूपान तांकां गणपती बाप्पांच्यो ल्हानसान मूर्त्यो दिताले। तेन्ना ह्या सगळ्या मूर्त्यांनी तांकां विंगड विंगड आकार आनी धातूचे वेगळेपण जाणवले आनी तांणी संकलनाक सुरुवात केली। सांस्कृतिक फाटभूंय आशिल्ल्या तशेंच दर एका गांवचे आनी राज्यांतले खाशेलेपण आशिल्ल्यो गणपतीच्यो मूर्त्यो एकठावपाच्या कार्याक ते लागले। हेर लोकांकूय ह्या मूर्त्यांविशीं कळचे म्हणून तांणी प्रदर्शनाय घडोवन हाडली। तांच्या ह्या संकलनात आयज 4000 परस चड मूर्त्यांचो आस्पाव जाला। तशेंच तांच्या ह्या संकलनांतले आकर्षण म्हळ्यार तांदुळाचेर कोरातिल्ली सगळ्यांत ल्हान आकाराची गणपतीची मूर्ती। तांदुळाचेर कोरातिल्ल्यान ही मूर्त दोळ्यांनी लेगीत सारकी दिश्टी पडना इतली ल्हान आनी नाजूक। तशेंच सगळ्यात व्हडली म्हळ्यार सुमार 1 फुटा मेरेन आकार दिल्ली मूर्त तांणी आपल्या संकलनात दवरल्या। हांव केन्ना जज म्हणून वतालो, लायक फॉर गणेश कितें रंगोली ऑर दिवाळेक रंगोली कितें स्काय लॅम्प्स वा कितें ते नॉर्मली दिताले एक गणपतीची मूर्ती एज अ मोमेंटो। आनी अशें कित्याकूय वचत जाल्यार त्यो मूर्ती पयलीं दिवपा लागले। म्हजे कडेन एक 50 सुमार जाल्यो त्यो। म्हणलें आनी कित्याक एड करचें न्ही, सो स्लोली एड करीत गेलो। मागीर ताका एक डिफरंट फोकस जालो की एक गांवांत ऑर एक स्टेटींत एक फोक आर्ट आसता। मिन्स आतां सावंतवाडी वचत जाल्यार ते लाकडाच्यो करतात, कुंकोळ्ळे थोडे लाकडेचे करतात, दुसरी जाग्यांनी मातयेच्यो करतात, नॉर्थाक वचत जाल्यार ते जयपुराक वचत जाल्यार ते मार्बलच्यो करतात। सो एक फोक आसा त्यो म्हणल्यार एकठांय करया। सो एक बारीकशें एक्झिबिशन केलें हांवें of folk of different places, Ganesh, how it is made. आता almost around 4000 odd मूर्ती आसात। एक तांदळाचे हें सान 1 फुटाचे सुमार हायटीच्यो। महेंद्र आल्वारीस हांणी केल्ल्या संकलनात गोंयच्या मातये कडेन संबंधीत आशिल्ल्या चिऱ्यांचो एक गणपती आसा। तांणी वट्ट 8 चिऱ्यांक अष्टविनायक गणपतींचो आकार दिवन तांचोय आपल्या संकलनात आस्पाव केला। तांच्या या 4000 परस चड मूर्त्यांच्या संकलनात लाकूड, चंदन, झाडांची मुळां, माती, कडधान्य तशेंच मार्बल, काच या धातूपासून तयार केल्ल्या मूर्त्यांचो आस्पाव केल्लो आसा। तांच्या कडेन आयज फक्त भारताच्योच न्हय तर चीन, इंडोनेशिया, बाली, सिंगापूर, नेपाळ सारख्या देशांतल्यो गणपतीच्यो मूर्त्यो आसात। अशाच पद्दतीन मूर्त्यांचे संकलन वाडोवन सगळ्यो मूर्त्यो जपून दवरपाचो हावेस आशिल्ल्याचें महेंद्र आल्वारीस हांणी सांगलें। केन्ना हांवें तें एक्झिबिशन केलें ऑफ क्राफ्ट। हांवें म्हणलें आमच्या हांगचो लॅटरायट स्टोन ताजे ते सगळे अष्टविनायक कित्याक करचे न्ही, आनी ते वॉज अ सिंपल फॉर्म ऑफ गणेश। सो ते सगळे कार्व केले हांवें आनी ते एक्झिबिशनाक डिस्प्ले केले। आतां हांगाय डिस्प्ले केल्ले आसा। हिंदू धर्माक जर सगळ्यांत पयलीं कोणाची पुजा करतात कसलेंय बरें काम करतना तेन्ना श्री गणेशाची। आज आमी आयिल्ले आसात बिग फूट लोटले हांगा आनी हांगा एक महेंद्रबाब आल्वारीसान अशें कलेक्शन केल्लें आसा की श्री गणेशाची जवळ जवळ 4000 मूर्त्यो हांगा ताणें कलेक्शनाक दवरिल्ल्यो आसात। हें कलेक्शन तांचें स्टार्ट जालें 2006 जेन्ना ते खंयचे कंपिटिशनाक जज म्हणून वताले तेन्ना तांकां गणपतीच्यो मूर्ती दिताले जावं गणपतीचे फोटो दिताले, पिक्चर दिताले, ते ताणें हांगा कलेक्शन करपाक स्टार्ट केलें। आनी ताजे नंतर तांची आवड वाडली आनी ताणें हांगा वेगवेगळे देशांतल्या भागांतल्यान मूर्ती हाडपाक स्टार्ट केल्यो। तांचे कडेन सद्या केरला, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्रा हांगा मेळपी प्रत्येक भागांत मेळपी वेगवेगळे तरेच्यो गणपतीची मूर्ती आसात। तांचे कडेन
देशांतल्योच न्ही जाल्यार विदेशांतल्या खंय गणपती ज्यो मुर्ती मेळटात त्योय आसात तांचे कडेन आमकां मेळिल्ले त्या म्हायती प्रमाणे इंडोनेशिया, व्हिएटनाम, बाली, चायना, नेपाल अशा वेगवेगळ्या देशांतल्यानय तांणी मुर्ती हाडिल्ल्या. तांचे कडेन सगळ्यांत धाकली मुर्ती म्हणल्यार जी तांदळाचेर केल्ली आसा ती आसा आनी ताजे नंतर वेगवेगळे तरेच्यो व्हडल्यो मुर्त्यो आसात. अशें हें एक गोंयचें म्हाका दिसता सगळ्यांत मोठें गणपतीचें कलेक्शन. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकनेकर.